देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयलें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासांतलें आनी जुवांवाचें शुभ वर्तमान. जेजू खुर्सार मारलो तेन्ना धर्मदूत भिवन आपल्या घरांनी भितर रावलेत. पूण आज पवित्र आत्म्याच्या बळान भरोन ते सोबे माजार जेजूक परगट करतात. जेजू पुनर्जिवंत जालो हें सगल्यांक ते सांगतात. सादुकी म्हणलोलो एक पंगड, ज्या पंगडांतल्यान याज्ञीक, महायाज्ञीक, परम याज्ञीक हे सगळे येतात. ते जेजू पुनर्जिवंत जाला म्हूण मानून घेवंक तयार नात. कित्याक ते कोणाचेच पुनर्जिवंतपण जावंक शकता हें मानून घेनात. कोणूय मेलो जाल्यार सगळें कोबार जालें, ताचे उपरांत पुनर्जिवंतपण ना हें ते मानून घेतात, हें ते सत मानतात. पूण जेजू आज तांकां कळीत करता की तो आपूण पुनर्जिवंत जाला म्हूण. धर्मदूत जेजूक परगट करतात देखून आनी तो पुनर्जिवंत जाला म्हूण सांगतात देखून सादुकी तांकां बंदखणींत घालतात. देवदूत येवन रातचो बंदखणींतलो सगल्यांक सोडून हाडटा. चावयो काडी नासतना, बंदखण उगडी नासतना ते सकाळी फुडें सगल्या मुखार येवन परत जेजूक परगट करता. हें अजाप सगल्यांक कन्फ्यूज करता. तांकां कळना हें कशें घडलें. पूण जेजून सांगलोलीं हीं उतरां आसात. जेजू म्हणटा, जे कोण देवाचें काम करतात, जी कोण उजवाडाची आसात आनी उजवाडाचें काम करतात, देवाचे खुशे प्रमाणे काम करतात, तांकां देव पळयतलो. आपूण आयला स्वतान तुमकां सगळें सांगूंक. स्वत आसा तें उजवाडाचें काम तुमकां दिवंक. हांव उजवाड कसो तुमचे मुखार आयला, तो उजवाड तुमी घेयत आनीक म्हजेर भावात दवरीत जाल्यार देवाचें बेसांव तुमचेर पडटलें. आमकां कोणायकूय जर देवाचो आशिर्वाद जाय, देवान आमचें आयकल्लें जाय जाल्यार आमी देवाची खोशी करूंक जाय. आमी उजवाडाचें काम करूंक जाय. आनी तेन्नाच आमी जेजूचेर भावात ठेवता देखून देवाची आमचेर बेसावां आसतलीं. जाल्यार आमी दुसरें कितें कोत्ता जाल्यार ह्या वेळार देवा लागीं मागुया की आमी तें सोडटल्या म्हूण आनीक आमी तुजी भुरगीं जातल्या म्हूण, तुजेर भावात ठेवतल्या म्हूण ताका आमी आतां सांगुया. मोगाळ बापा, आमकां तुज्या मोना सारकी कर. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.